सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता स्टेफनी लुकस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या लिबेराता बरेटो. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात जुआंव सांतान फेर्नांडीस, फ्रांसिस्को मेंडीस, एनेट माशॉन. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली, आग्नेलो वाज, देवसा पिकेन, जुसे लुकस, आसोई दोंगरी, जेसू सौंदराज, आल्त दाबोली, कॅरल फिग्रेडो. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमी लातेरान महादेव मंदिराची समोरमणीची परब मनयता. कितें भाशेन आमची सगळ्या देव मंदिरांची आवय ती. आमचेय ओल्ड गोवा जी देव मंदिरां आसात तांचेय पासत मागुया. ज्यो वस्तू आतां ह्या दिसांनी जे सरकार एक प्रकल्प हाडपाक सोदता, वेगवेगळे प्रकल्प ह्या ओल्ड गोवान हाडपाक सोदता, मागुया आमच्या सरकाराक फावो ती जाणवाय दिवंक आनी सगळ्या लोकांक फावो तें बळ दिवंक. जें कितें चुकीचें आसा ताचेर झूज मांडूंक आनी बरें आसा तें मुखार व्हरूंक सगळ्यांक आमकां कृपा मागून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. The zeal for my father's house was burning like a fire. देव मंदिरा खातीर जेजू किरीत भाशेन 2 दिसाक हें पवित्र मंदिर म्हूण पोरजेक दाखोड करूंक सोदतालो. कित्याक पोरजेन देव मंदिर आसा तें वेपार धंद्याचो ठिकाण केल्लें. हाचे दिसाक आमकां विचार करुया. आमी पवित्र आत्म्या उद्देशीं सगळीं देवाची मंदिरां आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक पवित्रपणान जिवंक देव आमकां 2 दिसाक आपयता. तर खतखत्याने मिसान आमकां मागुया आमी हें पवित्रपण सांबाळून पातकाक आमी नाकार करूंक. उदीक आमच्या जिवितान उत्मीक वाड जावंक कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वागून सदांच आमकां मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण रावता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उंच सर्गी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता
सुम्या देवा देवाची शिरी तू संवसाराची पाप करताय आमची कूर तू बापाच्या सुवाक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे पित्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमी जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमीन. प्रार्थूया. सर्वेस्परात तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विचलोल्या जिव्या फातरांचे तुझे मोहिमेक एक सासनीक बिराड तूं तयार करताय. ह्या तुझ्या आत्म्याची कृपा पवित्र सोबेन दिसान दीस वाडूय. हे परी सुर्गीचें जेरुसालेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विस्वाशी पोरजां वाडत वचूं. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या ससनाक. इजकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उजवे वाटेन आसलो, तर उदेती वाटेन देव मंदिराचे उर्बे पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजवे कुशीक पोंदल्यान वेदीचे दोकेणी वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय दवरून उजवे वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर तांणी म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाचे कोंबरेक पावतालें. दुसरे 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका 9व्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या धोपराक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. 9व्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चलून खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलां मूं? मागीर तांणी म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेती वाटेन व्हांवून आब्राम आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यान पावतूच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जुंय जुंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना, जीव उत्तोलीं आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजतात. नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगळे जिनसाचीं फळां दिसतात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी ताचीं फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यात. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. पोतून म्हणया, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालची नांव. जाबाब, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो.
देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली व्हांवत्या उदकान एक नदीची भोव वर्त्या सोर्वेस्पराचो पवित नास तुंय आसा उबो देवार जोर तिकान केल्लें शारा मोदें तो तें शार हालोत कशें जाबाब दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जेकोबाचो देव आमचो किल्लो दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जेकोबाचो देव आमचो किल्लो येयात पळयात सोर्वेस्पोराची कर्तुत्वां ताणें प्रितुमेचेर केलीं ओजापां जाबाब दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जेकोबाचो देव आमचो किल्लो उद्गार निर्मळ कालीज देवा रचून घाल म्हज्या होड्ड्यान आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू जुआवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली जेसू जेरुसल्या केलो देव मंदिरांत बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले ताणें दोरयाची एक सोत्ती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें हें सगलें हांगासरलें काडात म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो जुदेवांनी ताका म्हणलें अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेसून तांकां परतीपाड केलो हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां जुदेवांनी ताका म्हणलें हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो जेन्ना जेसू मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेसून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास दवरलो जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी मोगाळ बाबा भयणो आज आमी किरीत भाशेन लातरेन देव मंदिराची आमी समर्पणाचो उगडास करता आनी सगल्या ह्या देव मंदिराचें हें महा देव मंदीर म्हूण आमी तिका आज किरीत भाशेन मान दिता आनी किरीत भाशेन देवान आदल्या कोरारान केलेल्या जेरुसल्या देव मंदिराचोय आमी उगडास करता आमी जाणाव गुलाम इजिप्ताच्या गुलामपणांतली जेन्ना पोरसां भायर सरली तेन्ना देवान मोसेसाक उलो मारलो आनी सिनाय दोंगरार ताका 10 मांदामेंत दिले आनी हे 10 मांदामेंता वरवीं देवान मोसेसा कडेन एक कोरास थापलो तुजे आनी म्हजे पोरजे सवें किरीत भाशेन हो कोरार आसचो म्हूण मोसेसाक देवान एक तोंबू बांदूंक आज्ञा दिली आनी जुंय जुंय हो तोंबू वेतालो थंय थंय देवाचें आसणें आसा म्हूण वयतान एक खूब ताचे आसरो घालताले
आनी कितें भाशेन देव आपूण ह्या मंदिरांत आसा ह्या तोंबूंत आसा म्हूण कितें भाशेन तांकां कोडीत जातालें. बाबा भयणीनो, जशें काळ बदल्लो हे मंदीर वो हे तोंबू बाबा भयणीनो एक देव मंदीर कशें जेरुसल्याक तांणी बांदलें. जरी हें मंदीर राजांनी मोडून उडयलें तेन्ना परतून एकदां 550 वर्सां परतून एकदां जेन्ना गुलामपणांतली न्हय पूण आतां ओरोण्यांतली जेन्ना पोरसां जेरुसल्यांत आयलीं तेन्ना नव्यान हें देव मंदीर बांदलें. आनी देव आपूण ह्या देव मंदिरांत आपलें आसरें चलयता म्हूण जेरुसल्याची पोरसां कितें भाशेन इस्रायल पोरसां देवाचेर खोर विस्वास दवरतालीं. बाबा आयच्या दिसाक आमी आयकता कशें परी ताचे काळीज म्हज्या बापाच्या घरा खातीर ताचें काळीज जेजूचें लासतालें. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां हीं उतरां आमी आयकल्यांत. आनी खरेंच देव आमकां आपलें मंदीर अदीक आनी अदीक पवित्रपणान सांबाळूंक आमकां उलो मारता. जेन्ना जेजून पळयलें की हें देव मंदीर वेपार धंद्याचो तांणी कितें भाशेन एक वस्त केल्या, थंयसर सगळे मांड घालून बसल्यात आनी थंय वेपार धंदो चलयतात. एक दोरयाची दोरी घेवन ताणें एक सत्ती केली आनी सगल्यांक धांवडायले. पयले फावटी आमी आयकता जेजू रागार जाता. जेजूक तांची अदीक आनी अदीक तिडोवक येता. कित्याक म्हजें बापाचें घर पवित्र घर, तें पवित्र मंदीर आनी ह्या बापाच्या घरा खातीर 2 दिसाक पवित्रपणान जिवंक जाय म्हूण जेजू दाखोवड करता. पवित्र तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आपलें मंदीर केलां. आमी जावन आसा देवाची मंदिरां. 2 दिसाक आमच्या जिवितांत हें पातक आमी सोडून दिवंक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक देव आमकां उलो मारता. आमचें मंदीर आमी कशे तरेन सांबाळटा हो आज आमकां विचार करुया. खरेंच जेरुसल्याच्या पवित्र मंदिरा भाशेन देवाचें आसलें थंयसर आसलें. वयर स्वर्गांत ताणें कुपाच्या रुपान थंय तोंबूंत देव सदां काल भोंवतालो, सदां काल ताका वेडो घालतलो. ते भाशेन देव आमकांय वेडो घालता. आमकांय देव आपल्या मोगान बाळगिता, सांबाळटा, आपल्या पाकटा खाला आमकां दवरता. आमी कशे तरेन जियेता तें आमकां विचार करुया. खरेंच देवाची मंदिरां म्हणूंक आमी खरें युक्त गाय, आमी देवा मुखार खरेंच मानवलेलीं आसात गाय जाल्यार आमकां विचार करुया. ना जाल्यार आमचें जिवीत बदलूंक आमी वावरुया. आयच्या दिसाक आमचे सर भोंवती आख्खे पृथ्वीर आसलेले आमच्या संवसारांत देव मंदिरांचो उगडास करुया. उदीक आनी उदीक थंय लोक बोजवण करता, थंय देवाक आर्गां दिता, थंय एकठांय जाता, मिसाची भेट भेटयता. पवित्रपण उदीक आनी उदीक आमचे भितर रिगूंक, तें आमी जिवंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी सदां काल सारूंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेतना आमचे चिकलेचे फिरगोजे खातीर आमी मागुया. आमची फिरगोज उदीकची वाड जावं, देवाक मानता तसली फिरगोजकारां आमी जावं. ह्या दिसांनी आमची PPC नॉमिनेशन चलतात, तातूंत आमी उदीक नेटान भाग घेवंक, आमचे पवित्र सभेक मानता तसली आमी फुडारी काडूंक आमकांय सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. Pavitra
म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या धाकट्या बलिदान आपल्या मनाने मिळवले आमच्या सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा आमची बेटवणी मानून घे आनी स्वाते संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्याचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळो सकूर. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाचे देवा सूर कळ्यान सूर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें गोर प्रार्थनाचें गोर तूं बिराड करून रावताय आनी उगडीत उदारपणान तुज्या भोगतांक सुबाम देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे पुरी तुका मानता तसले जिणेचे पोरचोडान फांकतें तुजे पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवे मंदीर. मातये फातराच्या मंदिरान तुजे विचलोले पोरजेक पवित्र सोबेक तूं जमयताय आनी थांबोन आसतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतिनीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश बरी जाल्ले आवयक सुर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dobaranco सर्वेस्पर तूं, सोर्गानी संसार, बोल्या तुझ्या वैभवार, ओ सोर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओ सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोरोनाचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गोट पोरगोटुया. Gesù bello, Gesù ci mossa, Gesù non viene dolore. Gesù bello, Gesù ci mossa, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतले आम्हा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडो आसको आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन धरता आनी सोर काडीत कमानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हज्या बापाच्या घरा खातीर म्हजें काळीज लासतालें. 2 दिसाक देव मंदिरांत आमी येता तेन्ना उदीक जिवाड पवित्र सभा कशी आमी वावरूंक खुदकुती जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन आमी दीर घेवन सगळीं बरोबर हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी. नेमे आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस ने आमकां ताने पळोवं नाका वायटांतले आमकां सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेच्या धर्मदांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका तुजे कुशी परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमकां जिवी मंदिरां कशी पवित्रपणान जिवंक आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù, urascoli sarà tu sotto sana porta
तुमी जिवे फातर कशी एक आत्मीक गोर बांदूंक पावतल्यात आनी एक पवित्र यादनिकी कूड घडटल्यात. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारान जियेतले पवित्र सोबीक सुर्गीच्या जेरुजल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. ह्या संवसारांत वांटो घेवन तुजे कुरपेचे मंदी जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितूर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, आयज सिग्नेचर कॅम्पेन करपाक लास्ट दीस आसा. फाल्यां ते सबमीट करपाचे आसात. आजून पासून आमी दवरलेले आसात. कोणूय तुमचे मदलो उरलेलो आसा सायन मारपाक आनी खुशी आसा सायन मारूंक, जाल्यार ती आयज मारची. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून आज देवाची जिवी मंदिरां कशीं ह्या संवसारांत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. F21 page number 95 F21. संवसारांत आमी वचूंक जाय.